व्यक्ती या आमकां त्या माध्यमांतल्यान आमकां आयकुपाक मेळटा ताजो एक फायदो करून घेवपाक जाय आनी त्या खातीर मन की बात रीच वाडोवची अशेंय सगळ्यांक आव्हान केलें गेलें. आमी त्या निमतान भितर गोंयचो बाळकृष्ण अय्या काणकोण किंवा सागरनायक मुळे आडपय किंवा गांजेकर म्हापशा अशे अनेक जे कलाकार आसात किंवा जाणी काम केलें क्षेत्रांतले तांकां त्या निमतान भितर तांकां सन्मान करपाचे भाग्य आमकांय बी लागलें कारण तातूंत भितर माननीय नरेंद्र मोदीजीचो वांटो आशिल्लो. ह्या स्टेट एक्झिक्युटीव मिटिंगेक एक कॉन्डोलन्स मोशनूय मूव जालें आनी तें म्हटल्यार आमचे बहुजन समाजाचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार फोंडा मतदारसंघाचे श्री रवी नायक आनी त्याच बरोबर कलंगूट मतदारसंघाचे आमचे अध्यक्ष आशिल्ले माजी ते यशवंत कानोळकर, परेश नायक जे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आशिल्ले आनी अन्य आमच्या सगळ्यांक श्रद्धांजलीचो ठराव जालो आनी सगळ्यांनी एक श्रद्धांजली वाहिली. आमचे 3 डिस्ट्रिक्ट जाले. 31 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाखाल कुशावती जिल्ह्याची निर्मिती जाली आनी तो जिल्लो अस्तित्वांत आयलो. आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून सुद्धा आता 3 जिल्हे जावो हेही आमच्या खातीर एक पर्वणी आनी त्या अनुसार उत्तरेचो जो आसा तो जिल्लो आसाच पण दक्षिणेच्या जिल्ह्यां भितर 5 मतदारसंघाचो कुशावती जिल्लो आनी त्याच बरोबर 15 मतदारसंघाचो दक्षिण जिल्लो हाचे दोन्ही अध्यक्ष म्हणजे अनुक्रमे उत्तरेचो दयानंद कारबोटकर, दक्षिण गोंयचो शर्मत पै रायतुरकर आनी कुशावतीचो प्रभाकर गांवकर हांकांय बी सन्मान पुष्पगुच्छ सन्मान करून तांकां फुडले कामा खातीर तांणी झुकून दिवपाचें आयच्यान तांकां आव्हान दिलें आसा. आमचो एक ज्येश्ठ नागरीक प्रकोष्ठ हो स्थापन जाला. अशें भारतीय जनता पार्टीचे अशे 12 प्रकोष्ठ आसात पण त्याच बरोबर ह्या वेळाचेर ते प्रकोष्ठ 20 पर्यंत दवरून वेगवेगळे हातूंतल्यान तांकां फुडें व्हरपाक लागून प्रोत्साहीत करप आनी व्यक्तीक काम आनी त्याच बरोबर पद ह्या न्यायान तांच्यांनी सगळे स्तरा पर्यंत सगळे उपलब्धी पावोवप हे तातूंत अंतर्भूत आसा. माननीय सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी सुरू केल्ली एक स्कीम जी आसा ती आमची युनिक सेविंग प्रोडक्ट आसा जी इतली 25 वर्सां चलता आनी ताका ह्या वर्सा 25 वर्सां पूर्ण जाता जी 2000 सालांत एक्चुअली अनाउन्स केल्ली आनी 2001 ती सुरू जाल्ली. ताका 25 वर्सां पूर्ण जाता ती म्हळ्यार दीन दयाळ सामाजीक सुरक्षा योजना आनी ह्या सगळ्या संदर्भांतल्यान खुबशे लोकांक भारतीय जनता पार्टीच्या सभेत आनी ताणें केल्ल्या स्किमीचो लाभूय मेळिल्लो आसा आनी तातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टी कडेन तांची नाळ घडटली आसा. त्या निमतान तोय गौरव केलो गेलो आनी ह्या ज्येश्ठ नागरीक सेलाच्या हातूंतल्यान फुडें व्हरप आनी अनेक स्किमी तांचे कडेन पावोवप हें ताचें उद्दिश्ट आसा. आज एक राजकीय ठराव हातूंत मांडटना पयलो ठराव 2 ठराव मांडले. तो पयलो ठराव पॉलिटिकल रेजोल्युशन जें माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हे आमकां 12 वर्सां ऑफिस म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव हातूंत भितर देशाचो कारभार सांबाळपाक लागून तांच्यांनी सुरवात केल्ली तो दीस ताका 12 वर्सां पूर्ण जाता, एक टर्म पूर्ण जाता. लॉंगेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर म्हणजे तांचे जवळ जवळ आता 4400 दिवस क्रॉस जाले आनी ते आतां आनी विक्रम करपाचो हातूंत भितर आसा मार्ग आसा कारण एक बरें प्रशासन कल्याणमयी स्किमीचे सरकार आनी विकासाचें सरकार ताणें दिल्लें आसा. तो ठराव श्री सदानंद शेट कानावडे हांच्यांनी मांडलो आनी ताका अनुमोदन दितना आमचे मंत्री श्री रमेश तवडकर बाब हांच्यांनी तांकां अनुमोदन दिलें आनी दुसरे अनुमोदक म्हणून श्री मोमीन गुदिनो हांची पंचायत मंत्री हांच्यांनी दिलो आनी हे अनुमोदन जाले नंतर हो ठराव पारीत करपाक लागून मांडले नंतर सगळ्यांनी एकमतान हो ठराव काळ्याच्या गजात पारीत केलो. दुसरो ठराव जो आशिल्लो तो भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या गोवा स्टेटच्या एसएमसीच्या इलेक्शनाच्या संदर्भात जे आमचे 2027 जावपाक आसा तातूंत चला उठा सज्जवा ह्या मंत्रा सगळ्याक आमी ठराव मांडलो आनी तो ठराव मांडपी श्री विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर हांच्यांनी मांडलो आनी ताका अनुमोदन दिवपी संकल्प आमोणकर आशिल्ले आनी त्याच बरोबर श्रीमती दिया लोबो हांच्यांनी तांकां दुसरे अनुमोदक म्हणून मान्यता दिली. हो ठराव जेन्ना कार्यकर्त्यां कडेन जेन्ना मांडपाक येतलो
त्यांना सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात आणि जोरदार घोषणा सकट व ठराव पारित केलो आणि एक मुखांवर ठराव पारित जावन येणाऱ्या 2027 30 व नारो व आम्ही करून कार्यकर्त्यांकडे पर्यंत पावप किंबहुना दिसत कित्याक आम्ही सगळ्या 40 मतदारसंघात आमचे संघटन जे आसा ते पूर्णपणे घट करून 40 मतदारसंघ भक्कम करपाचे आमची मोख आसा तो मी फुडें व्हेली. सिद्धार्थ कुंकळकर आमचे सरचिटणीस हांच्यांनी येणारे जे कार्यक्रम आसात त्या कार्यक्रमाचे रूपरेषा मांडली. ज्या हातूंत भितर अनेक कार्यक्रम आमकां दिल्ले आसा. आउटरीच प्रोग्राम आसतलो, योग दिवस आसतलो, ताजे नंतर परत रिपीट मन की बात आसतले, परत आमची फुले जयंतीच्या दिवसाच्या निमतान फुडले किंवा माननीय नरेंद्र मोदीजींचो येणारो वाडदिवस जो 17 सप्टेंबर ह्या दिवसा आसा त्या दिवसाचो सेवा पखवाडा आसतले. हांचे कार्यक्रमाच्या निमतान लोकां मदीं वचून तातूंत जनजागरण करतना आमचे भितर तांकां जोडून घेवपाचो कार्यक्रम आसा तो फुडें गेलो. ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमकां मागीर ज्येश्ठ अशे मार्गदर्शक आमचे नेते आनी खासदार श्री श्रीपादजी नायक भाऊ हांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केलें आनी ह्या सगळ्या आयच्या बैठकीच्या निमतान आमी फुडें कशें वचपाचें आनी एकंदर अनेक वर्सां ह्या राज्यां भितर भारतीय जनता पक्ष जसो वाडीत जालो तातूंत भितर कार्यकर्त्यांचो सहभाग आसा. कार्यकर्त्यांच्या बळायेचेर आमी फुडें वता आनी त्या खातीर तुमी कार्यकर्ते हे आमचे सेनापती आसा हो मागीर म्हणून तांकां सगळ्यांक उर्बा दिली. आमकां मार्गदर्शन करतना डॉक्टर एन मुरुगन हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन करतना गोंयच्या विकासाचो आराखडो आनी त्याच बरोबर केंद्राचे सगळ्यो उपलब्धी ह्यो जनते फुड्यान पावयतना कार्यकर्ते कितले सक्षम आसा सशक्त आसा आनी तांणी फुडें वतना संघटन त्याचे भितर पन्ना प्रमुख शक्ती केंद्र प्रमुख आनी बाकीचे सगळे भुतांची जी वेवस्था आसा आनी प्रत्येक प्रकोष्ठ सेल आनी हे सगळे घट करून तुमी एकंदर भारतीय जनता पार्टीचे बुनियाद आमी घट करा. एक समज आसा लोकां मदीं की एकदा आयले दोनदा आयले की मागीर एंट्री कमयचे अशें म्हणटात पण तशें कांयच ना. अनेक राज्यांनी गुजरात आसतले किंवा बाकीच्या अनेक राज्यांनी सरकाराक रिपिटेडली आयिल्ली आसा आनी तसोच तांचो गोंयांत दवरपाक जाय आनी त्या खातीर गोवाक तांच्यांनी शुभेच्छा दितना कामाक लागपाक उर्जा करीत आपल्या भाशणां भितर 27 तितको नारो आनी केंद्रांतली जाय ती मदत म्हणून आश्वासक अशें मार्गदर्शन केलें. आनी शेवटाक ह्या कार्यक्रमाक आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे जबाबदार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एकंदर गोंयांत आमचो विकासाचो आराखडो आमचे मुखार दवरलो. आमच्यो स्किमी आसतल्यो, म्हणजे घर सारकें आसतलें किंवा अनेक बाकीचे केक बाय डॉक्टर आसतले, ह्यो सगळ्यो स्किमी ह्यो आसात त्यो लोकांची संबंदीत आसा. ताचो लाभ घेतना सुद्दां आमी बुथार वचपाक जाय. बुथार वचून कार्यक्रम आमचे लोकां कडेन वतना ह्यो सगळ्यो हे जे आसा उपलब्धी त्यो लोकां कडेन शेवटच्या घरा कडेन पर्यंत पावोवपाक जाय. त्या खातीर संघटीत उरपाक जाय. कांय कितें जर आमी वयर सकयल जर जाल्यार ते सगळे कार्यकर्ते म्हणून आमचे जनरल सेक्रेटरी आसतले किंवा आमी आसात कोण तरी मेजावेले सगळे मानेस आसतले पदाधिकारी आसतले तांकां सांगून ह्या सगळ्याचे प्रश्न सुटावे करपाचें आव्हान तांच्यांनी केलें आनी एक उर्जा भरीत आनी जोशपूर्ण अशा मार्गदर्शनपर भाशणान तांच्यांनी कार्यकर्त्यां भितर जाण हाडली आनी 2027च्या इलेक्शनाच्या निवडणुकीच्या निमतान कार्यकर्त्यांक संक्रांत जालो. त्याच बरोबर ह्या सगळ्या कार्यक्रमांची रूपरेषा सगळ्यांकडे कार्यकर्त्यांकडे मांडटना आमच्या कार्यकर्त्यांचो जोश पळोवन तांकां फुडले कार्यक्रमाची दिशा दाखयत त्या बैठकीची सांगता जाली. जेन्ना नॅशनल एंथम सादर जालें आनी आयच्या बैठकीच्या निमतान एक मंत्र घेवन सगळे कार्यकर्ते स्टेट एक्झिक्युटीव बैठकीचे प्रमुख कार्यकर्ते आपापल्या मतदारसंघात वतना 27 दिसाचो जंग जो वर म्हणल्या जाता कारण आमी ज्या दिसा पासून जिंकले त्या दुसऱ्या दिवसा पासून आमच्या पुढच्या इलेक्शनाची रूपरेषा आसता ती आमी मनात घेवन आज ह्या उर्जा घेवन आमी फुडें वतात आनी त्या खातीर ह्या कार्यकर्त्यांच्या उर्बेक आनी तांच्या पाशेसाक आमी सॅल्यूट करतात आनी आयचे बैठकीची सांगता.
देव बरें करूं. हें सांगलें जे ज्यो गजाली आमकां करपाक जाय, ज्यो राजकीय संदर्भात जे आसा त्यो सगळ्यो कार्यकर्त्यांक आमी मार्गदर्शन केल्लें आसा आनी तें मार्गदर्शन डिटेलिंगान जे आसा तांचे कडेन पाविल्लें आसा आनी म्हणून हें युद्ध आसा, युद्धान आमच्या रणनितीचो भाग आसता, युद्धान आमचें काम करपाची पद्दत आसा ती सगळी सांगली गेली वचना, ती आमी करतात आनी म्हणून आज हो पक्ष हो 2 खासदारां वयल्यान आज आमचे इतले खासदार वेगळे आसा, इतले विपद जाल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्यांचं एकमत आहे की 40 मतदारसंघात आमचं संघटन पूर्णपणे घट्ट करायचं, पूर्णपणे त्यामध्ये सगळ्या कार्यकर्त्यांचा इन्व्हॉल्वमेंट घेऊन आपण पुढे 40 मतदारसंघात आमचे संघटन घडवलं. अलायन्साचे केंद्रीय नेते आणि बाकीचे त्या वेळाचे त्या प्राप्त परिस्थितीतला त्या वेळावर निर्णय घेतले. ती सगळी चर्चा आमचे केंद्रीय नेते आणि मुख्यमंत्री खासदार श्रीपादजी नाईक सदानंद कानावडे सर तुमचे आता हो चौथो टर्म तुमचा आता तुम्ही 3 टर्म फॉर्म केले, आता 4थ्या टर्माक वयतले तुम्ही, सो तुमकां कितें चॅलेंजीस आसतले 4th टर्माक जेन्ना वयता आसतना? आमचे चॅलेंजीस म्हटल्यार एकच की आमच्यो ह्यो बऱ्यो उपलब्धी आसात त्यो सर्वसामान्या कडेन पर्यंत पावना आनी किंवा एक नॅरेटिव्ह जे फिक्स केल्लें आसा नेगेटीव, ते नेगेटीव फक्त हाजे फेसबूक आनी हाजेर आसता जे खंय तरी भायर खंय तरी बशिल्ले आसतात आनी ते फक्त एक विशिश्ट कम्युनिटी, एक विशिश्ट समाज आनी हातूंत भितर ते डुप्लिकेट हातूंतले भितर ते फक्त फुडें व्हरत आसतात. तांकांय सुद्दां एक गजाली खऱ्यो जाल्ल्यो गजाली आसा त्यो कन्विन्सिंगली तांचे फुड्यान मांडपाक जाय, त्यो जाल्ल्यो असतात आनी ह्यो सगळ्यो करपा खातीर आमचो जो प्रयत्न आसा तो रावता आनी तो आमी सक्सेसफुली फुडें. तुम्ही 27 आणि 30 सीट्स जिखपाचे प्रयत्न करता, पूण दुसऱ्या सायडीक शिवसेना जी महाराष्ट्रात तुमच्या वांगडा अलायन्स आसा ते म्हणटा गोव्यात 30 सीट्सां झगडटले म्हणटा. सो प्रत्येक पक्षाचो आपलो एक वेगळो मॅनिफेस्टो आसता आनी आपले एक वेगळे ध्येय आसता. कोणे कोणाक काडिल्लें ना, काँग्रेसीन आपले 30 म्हटले किंवा शिवसेनेन आपले 30 म्हटले, आपान 30 म्हटले, आरतीन 30 म्हटले, सगळे टोटल जर करत जाल्यार 200 जातले. तशें आसत ना, तांकां आपली मोख आसता. पण भारतीय जनता पार्टीचे ध्येय आसा आमकां 40तले आमकां 30 हे आमकां जिखूंक जाय आनी ते जिखतले, पण ते आमकां साध्य करपाक काही मतदारसंघात आमी अजुनूय कमी आसा 10, त्याही मतदारसंघात आमचे संघटन आमी घट करता. शिवसेना महाराष्ट्रात अलायन्सान गोंयान अलायन्सान इंडिया अलायन्सान, सो गोव्यान कित्याक ना काय म्हणून ते प्राप्त परिस्थितीचेर निर्णय घेतले सांगलेली त्या टायमाचेर कितें करपाचें ना. हांव दुसऱ्या पक्षाच्या घरान कितें शिस्ता हें म्हाका खबर ना, पण भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी प्रत्येक मतदारसंघ जो आमचो मतदारसंघ आसा आनी त्याच बरोबर आमचो जिंकण्याची क्षमता आशिल्लो मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघात आमी पूर्ण कामगिरीची आमी आमचो संघटन आसा तें आमी करता. 30 तुम्ही जिखतले सांगले, 10 तुम्ही अलायन्साक दितले. परत एकदा सांगलें हांवें, म्हणून म्हटलां 40 मतदारसंघय आमचें संघटन आसा तें आमी पूर्णपणे संघटन घट करतले. 40 मतदारसंघ आसा ते आमी लढटले. सावथान भाजपा कशी घडवून करतले जे आजुनूय येवंक ना आमचो खूब प्रयत्न आसा, पण ताजे विशिश्ट हातूंतल्यान आमी वचूंक जाय. म्हणजे सावथान भितर आमी जेन्ना म्हणटा त्या वेळाचेर आमी शास्त्रीय केन्नाय ताजो विचार करता आनी खरी सुरवात जाली आसा न्ही तें, ताका हळू वेळ लागतलो. ज्या वेळाचेर कुडतरे मतदारसंघ आसतलो, बाणावले मतदारसंघ आसतलो, त्या वेळाचेर आमचे एक सादो कार्यकर्तो वतालो आनी थंय वचून त्या वेळाचेर आमी बी सुद्दां दवरना, त्या टायमाचेर आमचो तो कार्यकर्तो वचून फॉर्म भरतालो. त्या प्रतिकूल परिस्थितींतल्यान खंय मार खातालो किंवा उतरां खातालो, पण तो वचून थंय भरतालो. तो काम तरी जाल्लें आसा आनी त्या हातूंतल्यान हळू पळयलें जाल्यार थोडीं वर्सां लागलीं आनी थंय हळू कमळ भरपाक लागलें. फातोर्डा आसतलें, कुंकळे आसतलें, नावेली आसतलें, हें हातूंत भितर आयिल्लें आसा. मागीर खंय तरी जिखिल्ले कडेन मातसो वयर सकयल जालो तो म्हणजे काही कारण म्हणजे डिलिमिटेशन, पण ते डिलिमिटेशनाचो फटकोय बी बशिल्लो आसा. पण आमी कोणाकूय दोश दिना, आमी तांचे कडेन पर्यंत पावूंक ना, आमी खंयच कमी पडचे न्ही.
आणि तांचे कडेन हे सगळे उपलब्धी पावपाक जाय हो आमचो ध्यास आसा आनी ध्येय आसा आणि म्हणून तर अनेक ठिकाणी आम्ही त्या आदारापर्यंत आम्ही पावत आसा आणि हळूहळू पुरो जावपाक आम्ही खंयच्याच समुदायाक अशें म्हणून ना की आम्ही तांकां सेपरेट दवरला की ते आमचे कडेन आम्ही ते आमचे कडेन येवपा खातीर आमी प्रयत्न करता आणि किंबहुना ते अदर हाजे कडेन जिखल्या नंतर सुद्दां ह्याच भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरून आमचे बरोबर आयिल्ले आसा हेंय तितलें लक्षात घेवपाक जाय म्हणून भारतीय जनता पार्टी तांचे खातीर एक अचूक ना आणि आम्ही तांचे खातीर तेय आमच्या खातीर अचूक ना कारण आमच्यो स्किमी आमच्यो हे ते तांचे खातीर आसा लोकां खातीर आसा तांचे कडेन पावपाक बरें थँक्यू सर सर